जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपली हीच कुशीन गोश्ट मरण सोसूंक विजयानी ताणे उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसान दिलो आनी मुळे. ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पोवची. तीच बरी जेवण जातोच ताणे काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसान दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या दिसासनी कराराचे रगत. आदकाचे बोगसणे मिरच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तेव्हा रोवतले. हे म्हज्या उगडासा कोरा. तुमी फाटी सोडून आयिल्ले आसात, ताचो आयज उगडास करीत जाल्यार जायत्या जाणांक भितर सेंटिमेंट्स जावं ना. उगडास जातलो, थोड्यांक रडोंक येतले, थोड्याच्या दोळ्यांतली दुखां पडटलीं, थोड्यांक एक कन्सर्न जातलो, म्हजें घर म्हजें भाट कोण पळयता, कोण खाता, कोणाच्या हातांत आसा. व थोड्या कडेन केसीस आसात, तुजें घर तुजें भाट आनी कोण हडप करून आसा, केस तुजेर घातलेली आसा. केस दवरपाक कोण पावता परतून टेन्शन येता. हे सगळें जरी तर आयज आमी चिंतले भाव भयणीनो जाल्यार रोचणेची निगा घेवप, आयचे जे आमी मीस भेटयता रोचणेची निगा म्हणटा ती, ह्या रोचणेचो एक भाग तुज्या हातान, तुज्या कुटुंबाच्या हातान देवान दिल्लो. आनी आतांच तुमी जे बसून चिंतला कितें आसा आमच्या फाटी, हें दायज तुजें. रोचणेचो एक भाग देवान तुज्या